हांव काय उलयना it is an abeyance so no more discussion is required on some topic. असे लोक असं पेडण्याचे तुमच्या एमजीच्या वोटर असते ते अजून काही सुद्धा सीएमआ बोर्ड नाही पाहिजे. MG decision is my decision. हांवें कितें सांगलां MG decision is my decision. सर फाटी केसीपी मिनिस्टरान तुमच्या एमएलएचेर पार्टीच्या एमएलएचेर आरोप केला तेजेर तुमचे ताजो इंडिविज्युअल इश्यू पेडणेकारा खातीर करता बरोबर तो करता पूण ते कितको सक्सेस जातलें कितें जातलें हांव तेजेर ते इल्लीगल घर बांदला इल्लीगल हें अशें उलयलो म्हणून जायना इल्लीगल दे हॅव टू प्रूव एवरीथींग इज टू बी प्रूव इवन आतां जें कितें पळय झोनल प्लॅन केला पयलींचे 6 मिटर आतां कोण तरी म्हाका सांगलें इलेक्ट्रॉनीक सिटी तो रस्तो गेला तो 5 मिटराचो आतां इलेक्ट्रॉनीक सिटी जर 5 मिटराचो रस्तो आनी थंय जर 200 प्लॉट आसा 5-5 हजाराचे कशें जातलें आमी तो विचार करपाक जाय येदो व्हडलो मोपा एअरपोर्ट थंय आयला मोपा एअरपोर्टार जर 5 मिटराचे रस्ते गेले कशें जातलें तुका स्पोर्ट्स सिटी थंय आसा थंय आमचे झोनींग गेमींग झोनींग आसा त्या नंतर नवी 5 स्टार हॉटेल येता फाल्यां सकाळीं मांद्रे पेडणे बीन चेंज लायक एनीथींग एल्स बिकॉज ऑफ मोपा एअरपोर्ट आमी लक्षांत दवरपाक जाय आनी 1 crore 40 lakh म्हाका दिसता पेडणे इज द बिगेस्ट तालुका इन गोवा एज पर माय नॉलेज म्हाका जी नॉलेज आसा त्या प्रमाणे आनी कंपेर्ड टू दीस बिगेस्ट तालुका 1 crore 40 lakhs is negligible because it is under improvement म्हणजे नवे गोष्टी थंय येतल्यो आतां त्यो जाय की ना हांवें पेडणेकारांनी ठरवपाचें हांवें नाही तुम्ही जिताक सपोर्ट करता नाही प्रश्न सपोर्टाचो ना हांव सपोर्ट करता एमजी